नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. गोयच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू जाला. गोयच्या साबार विशयांचेर सुचोवण्यो भागल्यात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विषय तडीक लावपाचो यत्न करतले. मुख्यमंत्री उलयलो. विषय सोडोवन एखादे बिल हाडपाचे पडल्यार हाडपाची तयारी. मुख्यमंत्र्यान मंगळारा सरकारातल्या आमदारांक वांगडा बसका घेतली. युनियन बजेट, स्टेट बजेटा सयत प्रयागराज यात्रेचेर चर्चा. लेजिस्लेचर विंगाच्यान मिटींग आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकर, जीत आरोलकर ते दोगूय आशिल्ले. इंडिपेंडंट MLA रेजिनाल्ड, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले. हे सगळ्या मिटिंगेत एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपरेशन्स हाजेर डिस्कशन्स आशिल्ले. दुसरें केंद्रातले जे बजेट जाले त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांचे कडेन डिस्कशन आशिल्लें. मंत्र्यांनी आपापली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें. तिसरी गजाल, गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन अरेंज केला. ज्या ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेअराचो, ताजेर आपली नांवां दिवची. 6 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो. अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता, जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचे हाजेरूय डिस्कशन त्यांच्या बरोबर आशिल्लें. चवथे डिस्कशन्स जे आशिल्ले ते आमचे बजेट प्रिपरेशन. फुडल्या सेशनान बजेट सेशन जातलें. ते बजेट प्रिपरेशन एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा. विशय जे क्रिटिकल विशय जे आसा पळय हाजेर सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स जी तेंच्या कडल्यान मागयल्या. 30 सजेशन्स घेतल्या उपरांत बऱ्याच विशयांचेर सोल्युशन प्रत्येक फावटी येता त्या विशयाचेर बजेट सेशनान ताचेर सोल्युशन किंवा ताजेर एखादें बील हाडपाचें आसत किंवा ताजेर अमेंडमेंट हाडपाचो आसत जाल्यार ताजो सरकार विचार करता आनी सगळ्यांचो व्ह्यू तकलेंत घेवन हे मांडटले. वेगवेगळे क्रिटिकल विशयज आसतात. सरकारान सोल्युशन कोण बेजारान कोण गेलेले कोलवाळ बंद खणीतल्या 4 पुलिसांक खात्यान निलंबित केल्यात. झेलीत ड्रग्स तस्करी प्रकरणात झेलर कृष्णा उसगांवकर, IRBचो ASI सूरज तोरसकर, हेड कॉन्स्टेबल रामेश्वर तळकर आणि कॉन्स्टेबल प्रसाद शेटयेक निलंबित केला. IRB पुलिसांच्या अहवालाच्या आधारान बंदखण विभागान कारवाय केल्या. आम्ही सदांच पळयता ती कोलवाळे जी सेंट्रल जेल आसा तेतून जे प्रिजनर्स ते कैदी म्हणटा तेका तेंच्या कडेन सगळे अवेलेबल आसता. तेतून ड्रग्सूय येता, मोबायल फोनूय आसता तेंच्या कडेन. पण ते कशें पावता हो प्रश्न आसलो. पण जेन्ना इन्क्वायरी जाता तेन्ना कळोन येता की थंयसरले जे स्टाफ आसता ते जेल गार्ड आसूं दे, जे IRB कॉन्स्टेबल आसूं तेच तेंकां भितर हे सप्लाय करता म्हणून कळोन येता. आतां त्याच सेम केसींनी ह्या फाटल्या दिसांनी 1 म्हयन्या पयलीं फाटल्या आमी अशीच न्यूज केल्ली. एक IRBचो कॉन्स्टेबल नवदीप पावणे म्हणून एक कॉन्स्टेबलान हेतून ड्रग्स आणि मोबायल भितर व्हरतना सांपडलेलो आनी तेजेर इन्क्वायरी जाल्ली सगळ्या हेजेर. आनी तेतून जी इन्क्वायरी जावन आतां तेतून 4 स्टाफांक खंय तरी तेंच्यांनी सस्पेंड केल्ल्या. पयले आसा ते डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल जो कृष्णा उसगांवकर आहा तेका सस्पेंड केला. दुसरो IRB ASI सूरज तोरसकर म्हणून तेका एक सस्पेंड केल्लो. मागीर तेज्या मागीर हेड कॉन्स्टेबल रामेश्वर तलकर म्हणून एक हेड कॉन्स्टेबल आनी कॉन्स्टेबल प्रसाद शेटये हेका ह्या हितून जे 4 जाणांक आतां सस्पेंड केल्लेल्या. हेंचेर आरोप आसले की जे इन्क्वायरी रिपोर्टान येयला की जो टोटल तांकां जो स्मगलिंगाचो आसलो तेतून टोबॅको, मागीर मोबायल फोन आनी जो ड्रग्स बी ते सगळे इन्क्लूड टोटल तांकां 5 लाख रुपयाचे हे वस्तू ते स्मगलिंग करताले. तेतून ह्या इन्क्वायरीन आतां ते कळोन येयला आनी 4 जाणांक आतां सस्पेंड केल्या. आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ते सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल आहा ते करता. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी. गोय तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड आणि रवींद्र भवन बायणा हांच्या जोड पावलान प्रुडंट नेटवर्कान तुमी भी चलो हम भी चले ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. दिव्यांग भुरग्यां खातीर खासा कार्यावळीचे आयोजन. दिव्यांगां मदीं जायत्यो कलागुणां आसात, तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. प्रत्येकान दुसऱ्याचें सूख पळयल्यार देश फुडें वतलो, भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू उलयला. In Goa, we have a lot of NGOs who have been promoting all the talents. Each of our children, each of our disabled person has got a special abilities within themselves.
Our students, our children are full of potential. They have a capacity, they have a potential, they have talent, they are intelligent, they have a creativity, they have skill. But somebody should provide them the platform wherein they can exhibit their talent. Even parents should come to know that they have a blessed children with them. They should not keep them and hide them because of the stigma. पहिली सगळ्यात पहिले अभिनंदन करता. आय वूड लाईक टू टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉंग्रॅच्युलेट प्रुडंट नेटवर्क. वाय ओनली प्रुडंट नेटवर्क? हांवें फाटली 22 वर्सां ते करतना इनिशियली दिस वॉज स्टार्टेड लॉंग बॅक 22 years, लॉंग वे आणि त्या टायमाचेर इफ आय एम नॉट मिस्टेकन late Manohar Parrikar took this initiative to start this program. In fact, he was the backbone of this program. आणि त्या वेळाचेर सुरू केल्लो प्रोग्रामाक एकच विजन आशिल्लें. तें विजन म्हटल्यार ह्या हातूंतल्यान भितर ह्या स्पेशल भुरग्यां खातीर आनी तांकां एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक. आनी आयज हे प्लॅटफॉर्म दितना भितर गोवा तामनाड ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड भितर आसा. आतां ते तामनाड प्रोजेक्ट कितें करता? लायट पेटयता, नेटवर्क तुमकां सगळ्यांक दाखयता. सो ह्या भितर लिंक इतलेंच की ह्या हातूंतल्यान समाजाच्या सकले स्तरा पर्यंत पावोवपाचें काम, इग्नायट करपाचें काम हांच्यांनी केल्लें आसा आनी जें पयलीं केल्लें तें आतां चालू आसा. बहुत साल पहले एक ऐसे ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तो को मेहनत करना चाहिए. तो एक छोटे से बच्चे ने खड़ा होकर मुझसे सवाल किया, 20-22 साल पुरानी बात है कि हम क्या करें कि देश आगे बढ़ जाए. बड़े छोटे से बच्चे ने एक सवाल पूछा. मेरे पास उसका आंसर नहीं था इमीडिएटली. कुछ देर बाद सोच के मैंने कहा कि हमें जो आदमी जो काम कर रहा है उसको अच्छे से करें. जो भी काम आपको दिया गया है वो काम अच्छे से अगर हम कर लें तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा. आज के दौर में जो ग्रीन एनर्जी का जो पुश हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी बात हो रही है देश में. गोवा तनबार जो है बिजली का एक जगह से लेकर दूसरी जगह बिजली लेके जाता है और कोशिश करते हैं हम कि जो क्लीन एनर्जी है, साफ एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा के ऊपर, विंड के ऊपर जो ऊर्जा है उसको हम घर घर तक पहुंचाएं, जिससे कि जो प्रदूषण है वो कम हो. मैं दिल्ली से यहाँ पे आया, कितना फ़र्क है यहाँ की ऑक्सीजन में और दिल्ली की ऑक्सीजन के अंदर. सो ये हमारा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पहुँचाएँ. इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा का जो हमें साथ मिला, यहाँ के लोगों का जो साथ मिला, डिफरेंट एजेंसीज का जो साथ मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके. काणकोण ते पेडण्या मेरेन फास्ट ट्रेन सुरू करतले. गोंयच्यान प्रयागराज महाकुंभाक 3 ट्रेनी पयली 6 फेब्रुवाराक मडगांवच्यान सुट्टली. IITच्या कॅम्पसाची अनूच बुन्याद ट्युरिझम, भलायकी, ग्रामीण उदरगतीच्या कामांक खंय केंद्राच्या बजेटांतल्यान गोंयाक लाव मेळटलो. दोनूय मंत्री सुभाषांक बरोबर घेवन मुख्यमंत्री केंद्रीय बजेटाचेर उलयलो. बरोबर गोंय हे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर फ्री हे डिक्लेअर केले. गोंयच्या भाविकांक कुंभमेळ्याक बसपा खातीर 6 तारखेच्यान ट्रेनी सुरू जाता. 6, 13 आनी 21 अश्यो 3 ट्रेनी वतल्यो. ह्या बजेटांतलो जर तुमी पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आनी फुडल्या 5 वर्सांक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर ह्या बजेटाचो फोकस आसतलो. तर आमी जशें म्हणटा की होल पॅकेज अशी ह्या बजेटांत दिल्ली आसा. दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग आणि ग्रोथ ड्रिवन बजेट आमी दवरला विच विल स्ट्रेंथन द गोवा's position in the premier touristic destination, health care club आणि इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो जो आहा तो बेनिफीट जातलो. रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो, जर आतापर्यंत ताचो विचार जावंक नासलो, ताचेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोख आसा. आमी पयली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पयली सुरू जावची, कारण ती इझी आसा. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतले ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्साच्या भितर
आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा. गोंयांतली IIT जी आहा पळय न्हू ही बी ह्या वर्साच्या भितर तेजो फावंडेशन स्टोन घालून काम सुरू जातलें. तेज्या खातीर सेपरेटली बजेट एलोकेशन पयलींच केलें. लँड जाता तितके बेगीन फायनलायज जातली. अजून डिसायड करूं ना. फायनलायज जाता तेन्ना आमी पेपरवाल्यांकूय कळयता. 3 मायनिंग ब्लॉकांक स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन मान्यताय दिला. ते भायर रेंव काडूंक EC दिल्ल्यान रेंवकारांक थाकाय. मांडवी आनी जुवारीत 12 सुवातींचेर रेंव काडूंक मेळटली. रेंव काडूंक GCZMAची मान्यताय घेवची पडटली. मांडवीत 7, जुवारीत 6 सुवातींचेर रेंव काडूपाचें झोन. 3 खण ब्लॉकांक स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या. वेदांताक कुडण्या, JSW कुडणे करमोले आनी स्काय इंटरनॅशनलाक थिये पिरणाच्या खण ब्लॉकां खातीर मान्यताय दिल्या. कितलीशींच वर्सां बंद आशिल्लो रेंव काडपाचो धंदो परत एक फावट सुरू जावपाची शक्यताय. एका वर्सा खातीर रेंव काडपाक स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन EC दिल्या. मांडवी आनी जुवारी न्हंयत मेळून 12 सुवातींचेर रेंव काडूंक मेळटली. मांडवीत 7 सुवातींचेर जाल्यार जुवारीत 6 जाग्यार रेंव काडूंक मेळटली. मात ते खातीर GCZMAची मान्यताय गरजेची. ह्या निर्णयाक लागून बांदकाम क्षेत्राक फायदो जातलो. इतलो तेंप गोंया भायल्यान रेंव हाडपाची पडटली. गोंयांत रेंव काडल्यार कांय प्रमाणांत लोकांक ताचो फायदो जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले म्हादयचे मॅटर कॉज लिस्टांतल्यान भायर. आतां केन्ना येवपाचें खबर ना. 11 नोव्हेंबर 2024 लिस्टार आशिल्ले, धुकलून 22 जानेराक दवरिल्ले. 117व्या नंबरार, उपरांत 30 जानेराक 112व्या नंबरार. तरी आयलेच ना. आतां लिस्टांतल्यानूच भायर. गोंयची WRDची टीम, आदवोगादांची टीम दिल्लीक खेपो मारून येता. सुप्रीम कोर्टात आशिल्लें म्हादयचें प्रकरण सुनावणेक येतलें म्हण गोंयकारांक आशा आशिल्ली. मात प्रकरण कॉज लिस्टांतल्यान भायर मारिल्ल्यान परत गोंयकारांची निराशा. आतां केन्ना येवपाचें तें खबर ना. 13 नोव्हेंबर 2024 लिस्टांत आशिल्लें. मात जानेराचे दुसऱ्या सप्तकात कर्नाटका आड कंटेम्प पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक घेता म्हूण सांगून प्रकरण जानेर 2025 दवरिल्लें. 22 जानेराक प्रकरण परतून कॉज लिस्टांत आयिल्लें. मात सुनावणेक आयलें ना. 117वें मॅटर आशिल्लें. 104 मेरेन मॅटरा उपरांत कोर्ट डिस्चार्ज जालो. मागीर 30 जानेराक येवपाचें आशिल्लें. 112वो नंबर आशिल्लो, मात सुनावणेक आयलोच ना. आतां फेब्रुवारांत म्हादय प्रकरणाक जागोच ना. प्रकरण कॉज लिस्टांतल्यान भायर. आतां केन्ना येवपाचें तें खबर ना. सुनावणीच्या संदर्भात जी यादी येयलेली तर त्या यादीच्या नुसार ही याचिका जी आसली ती 37व्या क्रमांकाचेर आसलेली. पूण आतां स्पश्ट जाल्लेलें आसा की ही याचिका जी आसा ही 6 फेब्रुवारीक सुनावणी येवची ना. परते ही याचिका जी आसा तेची सुनावणी जी आसा ही फुडें वयता. ह्या प्रश्नांक गोंयांक न्याय मेळचो म्हणून सरकारान जे केंद्र सरकारा लागीं यत्न करपाक जाय आसले किंवा आमची जी वकिलांची वेदी व्हडली फौज नेमलेली आसा ह्या फौजेन खरें म्हळ्यार आपलो दबदबो जो आसा तो निर्माण करपाक जाय आसलो. पूण ना तेंचो अभ्यास, ना तांकां गांभीर्य आनी दर दिसा जवळ जवळ जेन्ना ह्यो सुनावणीचो कालखंड येता तेन्ना गोंय सरकाराक जवळ जवळ 80,000 वयर भुर्दंड जो आसा तो पडटा. एकंदर ही आतां सुनावणी केन्ना जातली हेची अनिश्चितता जी आसा, अनसर्टनिटी जी आसा ही निर्माण जाल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. एंटी नार्कोटिक सेलान वागाथोर रेड मारून 24 लाखाचो ड्रग जप्त केला. ANCन सेलेबेस्टियन हेस्लर म्हणटा त्या जर्मनाक अटक केला. ताच्या कडच्यान LSD बोल्ट पेपर, केटामाइन पावडर, केटामाइन लिक्विड आणि 2 किल गांजा जप्त केला. One raid we conducted in Wagator, in which we caught a German national by the name of Sebastian, and we caught drugs total worth around 24 lakhs. So in his possession we found ketamine powder of around 10 grams, then ketamine liquid around 400 grams,
and we found some LSD blot papers around 13 in numbers, and then we also found 2 kgs of ganja with them. So this raid was conducted last night, and this was in continuation of an earlier case which the ANC had done around 1 week back, in which we got one Indian national. He was a resident of West Bengal. His name was Agniv Sengupta. We got in his possession around 16 grams of MDMA, which is commercial quantity, and around 50 plus grams of high quality cocaine. So the lead of this German was from that person. So this within the span of around 1 week, the ANC has done 2 raids and both commercial quantity cases, and total worth is around more than 30 to 33 lakhs. गोंय पुलिसांचे नवे कांड भायर सरला. दिवचले लाखांचे पैसे हांगाच्या थंय ऑडिटात 17 लाख हिसबाकूच मेळना. कार्ड UPI असताना अजूनही पुलिसांचे कॅश व्यवहार चालू. सद्याक चौकशी चल्ला. ते वटेन दिवचल पुलिशेची दुबावीत बायल कर्मचारी ट्रान्सफर घेवन कोलवाळे एस्कॉट सेलात पावली. गोंय पुलिशेचे नवे कांड भायर बसला. ट्रॅफिक विभागाचे पुलीस लोकांक आडवून फायन मारतात. कोट्यांनी रुपया सरकारी तिजोरेत वता. मात दिवचले वेगळेच कांड भायर सरला. वट्ट 17 लाख मायज गायब. हे प्रकरण उक्ताडार येताच पुलीस खात्यांक हेर पुलीस स्टेशनांकडच्यान हिशोब मागला. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचले पुलीस स्टेशनांतले एके बायलेन खंय कॅश सारखी डिपॉझिट केली ना. दुबाव आयले उपरांत हिशोब दिवपाचो सोडून खंय तिणें कोलवाळे एस्कॉट सेलांत ट्रान्सफर करून घेतली. पुलिसांच्या बँक खात्यात डिपॉझिट केल्ले पयशे आनी ट्रॅफिक पुलिसांचो इंटरनल रेकॉर्ड खंय जुळना. एके केशीचेच आंकडे पळयात. फक्त 80,000 बँकेत डिपॉझिट केले. मात पुलीस स्टेशनांतल्या रेकॉर्डात 2,82,000 नोंद केल्ले. म्हळ्यार 2 लाखा वयर पयशे गायब. अशे तरेची कितलीशीच प्रकरणां मेळून दिवचले पुलीस स्टेशनांतल्यान 17,35,000 रुपयांचो गोंधळ. नेमा प्रमाण कॅश चलन आसता ते एका थारावीक स्टाफा कडेन दिवपाचें आसता. ताणें तें बँकेत घालप. हे केशीत बायल कर्मचारी जबाबदार आशिल्ली. मात तिच्या कामाचेर दुबाव आयले उपरांत खंय तिणें हिशोब दिलो ना. वेल्यान सरळ कोलवाळे एस्कॉट सेलांत आपली बदली करून घेतली. जानेर 2024 ते डिसेंबर 2024 मेरेन दिवचलचे 17 लाखांचे कांड भायर सरला. आतां पुलीस ताचे पयलींचे रेकॉर्ड तपासपाक लागल्यात. दिवचलचो SDPO जिवबा दळवीन पुराय प्रकरणाची चौकशीचो रिपोर्ट उत्तर गोंयच्या SP कडेन दिला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दुबावीत बायल पुलीस कर्मचाऱ्या आड डिसिप्लिनरी एक्शन घेतल्या. चौकशी फुडें वता तशी रिकवरी आनी FIR जावं येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. BJP सोडल्या उपरांत हांव खंयच्याच पक्षांत वचूंक ना. मातशी शिंगा आपटली म्हूण दारा भायर सरलो. पक्ष सोडलो. आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकराचे शिनाल. नवो प्रदेश अध्यक्ष दामू खंय ताचो बरो इश्ट. सगळे सांगिना. योग्य वेळार योग्य निर्णय म्हूण पार्सेकार उलयला. 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार पार्सेकारान BJP सोडिल्ली. भाजपाचो आदलो ज्येष्ठ फुडारी आणि गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान 2022चे विधानसभा वेंचणुकेक उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान भाजप पक्ष सोडिल्लो. ते उपरांत मांद्रेस सावन अपक्ष वेंचणूक लढयली. मात येस आयलें ना. पार्सेकार अपक्ष रावलो. मात ताणें खंयचोच पक्ष स्विकारूंक ना. ताचे मुखार जायते ऑफरी आशिल्ले. आता भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष बदलले उपरांत पार्सेकार घर वापसी करता काय म्हूण चर्चा आसा. तातूंत पार्सेकारान घर वापसीची हिंड दिल्या. हांव तसो दुसऱ्याच्या घरांत खंय गेल्लो ना. हांव मातसो शिंगा आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच. पूण आतां भितून आसा तुमी आतां येतले पळय आतां खंय आसा हांव. आतां सगळे प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट. म्हज्या बरोबर काम केलां. आमी एका टिमीन काम केलां. जिवा भावाचो मित्र. त्यामुळे तो जालो. आतां आमकां खोश जाली. त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो. इतले पलीकडे ताणें ठरोवचें न्ही. जी जे कोण चलयतात पार्टी ताणें ठरोवंक जाय. पण तुमी रेडी आसा. टायम विल डिसायड. असलें सांगप नासतालें.
पक्षाच्या आदल्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांचो संगम घडोवन हाडपाक जाय. पयलींच्या कार्यकर्त्यांक परत पक्षान हाडपाक यत्न करतले म्हूण नवो प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे जे कार्यकर्ते जे आसात ते खरें म्हणल्यार देवधर्म कार्यकर्ते. पक्ष आयज इतले स्तराचेर पावला तातूंत भितर तांचें योगदान आसा आनी आमी तांकां केन्नाच विसरूं ना. काही परिस्थितीनुसार काही वेळार ते खंय तरी सायडीक उरले आसतले. तांकां लागीं घेवन नवीन आनी जुन्याचो जो संगम करपाक जाय जरूर जातले. जाय ते सगळे. मजगती पार्सेकराचे वक्तव्य पळयल्यार आदल्या कार्यकर्त्यांक परत एकठांय हाडपाच्या भाजपाच्या प्लॅनाक येस येवंये अशेंच दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.